सराचे बाबानूच आयज गोंय आमचे राखून दिलें आनी खंय तरी गोंयकारान आयज जर बीजेपी आयज रूल करता जाल्यार तेजे बाबाचो मोठो हात आसा। कित्याक क्रिश्चन मुस्लीम हिंदू हांकां सगळ्यांक एका बरोबर घेवन सगळे गांव सांबाळून घेवन आयज खरे बऱ्या तत्वाचेर चलून हो सरकार तेणें घडोवन दिल्लो आसा। आमचे बायपास पसून मनोहर भाईनूच काडून दिल्ले तीन आणि तेजेर खंय तरी अत्याचार जाता। आनी उत्पल पर्रीकर सर आयज आसा, आयज आमी पर्रीकर बाई कडेन उलयताले, तो आयज हयात ना। तो जर आसलो जाल्यार आमचेर ही हो प्रसंग आयज येवचो नासलो, कित्याक लास्ट टायम तेणें आमकां खूब हेल्प केल्लो। उत्पला कडेन एक्सपेक्टेशन आसा की आमकां एटलिस्ट गायड करचें आनी जे विशयाचेर बाबान फुडें येयल्ले ते एका चडीक पावपा खातीर ताजो हातभार आमचो लागतो, ही आमची इच्छा आसा। सो उत्पल पर्रीकरांचे हे सरकार आयकतलेशें दिसता तुमकां? आतां पळय, मनोहर भाई ते म्हणटा कितें, मनोहर भाईच्या तत्वाचेर आमी पावलार पावल घालून चडणारो हो सरकार। जर तर मनोहर भाईन तुमकां आयज ती तत्वां घालून दिल्या जाल्यार तेच रगत आयज एक आमच्या बरोबर उबे रावले। आतां तें पळोवपाक जाय। नांवा पुरते भाई भाई करता, कित्याक हेज्या पयलीं आमकां एक उत्तर मेळ्ळें काबराल सरा कडल्यान, मेले ते गेले म्हणून। तेन्ना खंय तरी दूख जाल्ली आमकां। ही असली जर उत्तरां येवंक लागली जाल्यार हे कितें करतले हांव नको तुका सामान्य मनशाचें। तेन्ना उत्पल सरा कडेन हांव मागता की जाता जाल्यार तुमचे कडल्यान आमकां थोडोसो हातभार लागोंक जाय। बरें जावं किंवा ना, ह्या सरकारान जर आमचें कांयच आयकोन घेतलेलें ना, तेंचे कडच्यान अपेक्षा आहा? अपेक्षा आमकां दिसता, अपेक्षा आसा अशी दिसता। की तेंचे भेट घेतल्या तुमी? पर्सनली हांवें भेट घेतल्या तेजी, 2-3 हांव भेटला। ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली? तो तेका दिसता मनांतल्यान आपूण थंय फुडें येवचो। आतां तेजे आयकतले कितें ना तें हांवें तेका सांगलां, तो प्रश्न ना। पूण एक आमकां आसा, बाबाचो एक आशिर्वाद आसलो तसो तुजोय आशिर्वाद आमकां आसचो आनी हेजे फुडें तुजो साथ आमकां लाभचो। तें यश मेळो किंवा ना मेळो ती देवाची इच्छा। जर बाबाचो आशिर्वाद आमचेर आसा जाल्यार उत्पल सराक तेज्याच रुपान तो आमच्या बरोबर धाडटलो आनी हें आमचें स्वप्न पुरें करून घेतलो।